बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 16 5व्या वळींत देवाचे उतर सांगता. सर्वेस्परा तुनसू मुझे दायज, तुनसू मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुझ्या उजव्याक ससनाचे सुख. आमचे दायज जावन, आमचे पात्र जावन, आमचो सोमी आमचे मोदें बापूय सक्रामेंतान हजर जाता आसतना ताका आमी मोगान स्वागत करया. ताचे हजारपण आमचे मदें वळखून गावया आमी कन्नडा गीत. ಮರಣವ ಗೆದ್ದವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣವ ಗೆದ್ದವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ಇರುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣವ ಗೆದ್ದವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ಇರುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಏಕೈಕ ರಕ್ಷಕರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಏಕೈಕ ರಕ್ಷಕರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. हांवच तूं सर्गीत हांव देवान आयिल्लो जिवो गुंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच मुखे उसना, म्हाका सत मानता तो केदींच थाने उसना. ಪರಲೋಕದ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಕ್ತವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಪರಲೋಕದ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಕ್ತವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ
येसुवे आराधने 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 येसुवे येसुवे हालेलुया 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 कीर्तन 93 या कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस पोरू राई वैभवान तो नेसला सर्वेस पोरू नेसला पदवेसो कमर पट्टो ताने बांधला संसार तुवें थीर केलाय तो केदेंच हालसो ना अरंबतावन तुजें शिवासन थीर आसा ससना थावन तूं आसाय सर्वेस्परा कीर्तनकार हांगासर सर्वेस्पर देव ससनाच्या ससनाक ताची पदवी अधिकार आमचे सरोन आसा तें वळखून घेता आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या सोम्याक अर्गां दिवंक फोवो आमकां एक नवो पापा फोवो जाला सोम्यान ताची पदवी ताचो अधिकार सगळ्या संवसार बरे स देव परजेक लाभच्याक आमकां एक नवो पाप साहेब विसरून दिलेलो आसा ह्या पासून आज प्रत्येक जावन आमी सोम्याक अर्गां दिवया नयो उबारता सर्वेस्परा नयो आपल्यो आवाज उबारतात नयो आपल्यो गरज उबारतात ऊस सरकार आसा तो सर्वेस्पर उद्गार आशेच्या आवाजा प्रास बलिश्ट दर्याच्या लारां प्रास बलिश्ट म्हणटात कीर्तनकार आदेश तुजे सर्वेस्परा खरेंच थीर आनी दृढ पवित्रताय तुज्या घराची सोबाय सदां सर्वथा आमचो देव आमकां सदांच सोलोन व्हरता बऱ्यांतल्या बऱ्या मनशाक आमकां तो विसरून दिता हें सदां आमी आज वळखून घेवन ताची पदवी ताचो अधिकार आमी वळखून सोम्याक सांगया जेजू पदवेधार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वथा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा ते आमच्या सोम्याक हालेलुया गावन आमी हरसिया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B60 पान संको 70 पेज नंबर 73 हिम नंबर B68 पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वदा सर्ग लासोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानी मानानी गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मानानी गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया जीविता दंडलची मेठा भद्र कडपावय तो रावयता म्हज्या जिविता दंडलची मेठा
भद्र कडपावय तो रावयता. नव्या जिवितात म्हज्या ताळ्यात हांव एक नवें गयान तो गावयता. नव्या जिवितात म्हज्या ताळ्यात हांव एक नवें गयान तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आनी मागण्यात मान आनी गौरव दिया सदां ताका आमच्या राया. आनी ध्यान आनी मागण्यात मान आनी गौरव दिया सदां ताका आमच्या राया. आनी ध्यान आनी मागण्यात मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांजो सवांजेले आवस्वर स हांगासर 7 वळ सिमांव पेद्रून सोम्याक सांगली उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. सोम्या, आमी कोणा सरशी वसो, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुनसू देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. मोगाच्या भाव भयणींनो, ही जाप सिमांव पेद्रून दिल्ली जावन आसा. जेजून ताच्या आपोस्तलांक विचारल्या त्या सवाला वेळार ताणें विचारलें, तुमी वसोंक सोदतात गी, तुमी वसोंक सोदतात गी म्हणलें सवाल विचारल्या वेळार पेद्रून दिल्ली ही जाप जावन आसा. आनी जेजून हे सवाल कित्याक विचारलें, तुमी वसोंक सोदतात गी म्हणून, असो उद्देश जावन आशिल्लो. सबार जण जेजूचे शीस जो पटलाव जेजूचो तांणी केल्लो ती जेजूक सोडून गेले. ते जेजूक सोडून गेल्ल्या वेळार ताच्या 12 जाणांक आपोस्तलांक तो विचारता हे सवाल, तुमी वसोंक सोदतात गी. आनी कारण कितें जावन आशिल्लें ते हेर शीस जेजूक सोडून वसोंक. जेजून दिल्ली ती शिकोवन, हांव तुमकां म्हजें मांस खाण जावन दितलो आनी म्हजें रगत पिवण जावन दितलो म्हणून तें पयलें सांगलेलें. हें उतर सोम्या सांगलेलें शिकोवन तांकां स्विकार करूंक जाली ना आनी त्या संदर्भार ते सोडून गेले. पूण पेद्रू हे सवाल विचारतना जेजू खरोच सडवंदार, मनशा कुळाच्या सडवणे पासत तो आयलोलो म्हूण वळखून घेता आनी म्हणटा, सोम्या, आमी कोणा सरशी वसो, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. म्हज्या भाव भयणींनो, भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजू आमचे मदें हजर जाता आसतना तो खरोच आमचो सडवंदार, जिविताचो उंडो तूं म्हूण वळखून घेवन आमी सोम्या मुखार रावतांगी. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तो खरोच हजर आसा आनी आम्हा हर एकल्याचेर ताचे नदर तो घालून आसा म्हणलें सत वळखून आमी ताचें आराधन करतांगी. आज जेजू आमकां हे सवाल विचारता, ताका आमी खरेंच वळखून घेवंक. पेद्रू बरी आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवंक तो आमकां आपयता. कोणा लागीं वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचें म्हूण पेद्रून सांगता आसतना पेद्रून वळखून घेतिल्लें सोम्या तें ताका संपूर्णाचें जिवीत आसा. सोम्या जेजू शिवाय ताका दुसरो आसरो ना, आधार ना. तो म्हज्या जिविताचें सर्वस्व म्हूण पेद्रून वळखून घेवन ही उतरां उसारलीं. आज मोगाच्या भाव भयणींनो, त्या सोम्या मुखार आमी आसा. तो सोमी तुका म्हाका विचारता, तुमी वसोंक सोदतात की.
आज आमी दिवची जाप सोम्या कितें जावन आसा. सबार जण संवसारांत पवित्र क्रिस्तांव जेजूचे हजारपण वळखून घेनात, पूण तूं आनी हांव सोम्या मुखार हजर जाता. पवित्र क्रिस्ता मुखार तो खरोच हजर आसा म्हूण वळखून घेवन आनी आमचें जिवीत ताका भेटोवन. तर आज सोम्याक आमी सांगया, ह्या पवित्र क्रिस्तांव तो खरोच हजर आसा म्हूण वळखून घेवन सोम्याक आमी सांगया, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. आमी सांगया, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू नव्या संवसारा पासत मोडलेल्या उंड्या, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू नव्या संवसारा पासत बापान दिलेल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू उंड्या रुपार व पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या पासत हजर जाच्या, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू सासणीक जिविताच्या खाणा, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू सर्गींत हांव देंवोन आयलेल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू संवसाराक जिवीत दितेल्या, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू आमच्या आत्म्याच्या खाणा, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू आमच्या आत्मीक भंडारा, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू पिडेस्तांचे घटाये, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू कृपेच्या भंडारा, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू आमच्या बरवशाच्या खाणा, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. एक रिपोर मौन पुणे आमच्या खास जनतावन सोम्या लगे उलोवया. आमच्या खास जनतावन सोम्याक आमी आज कितें सांगूंक शेता हांव तें आमी सांगया. सांगपुरो सबारपुटी आमकां जेजूचे हजारपण पवित्र सक्रामेंतांत वळखून घेवन आमचे जिवीत ताका भेटोवन दिवच्याक कश्टाचें जाला. दुबाव आमच्या मतींत आयला, सबार सावल आमच्या मतींत उदेला. तें आज सोम्याक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत वळखून घेवन ताच्या कृपेन बरचें दिसलें तें जिवीत आमी जिवोवच्याक आदार प्रत्येक सन मागया. जेजू म्हज्या जिवा, जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या सर्वा म्हूण सोम्याक वळखून आमी गावया गीत. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ई 62 5 संको 144. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं सोदून खरो उजवा, तुजे लागीं आसा सोमिया,
म्हाका जिवीत दिवचे उतर जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सोधून करे जीवी तुन जीव आणि जीवन म्हाका पाय सर्गात शाबी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हज्या जिवा म्हज्या सर्वा आमच्या सोम्याक म्हज्या जिवा म्हज्या सर्वा म्हूण वळखून घेवन ताच्या आदार आमी आज करता आसतना आमची सर तेसावा काळजाच्या अत्रेक ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमचे मदें सबाज जन जल्मा दिवस आचरण करचे आसात. तांचे पासत तांच्या जिविता पासत धन्य देवाक सर्गां दिवन तांचे पासत आमी मागया. आज जल्मा दिवस आचरण करतात आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा. पयलो वर्सो जल्मा दिवस एडन डिसोजा. तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता रिना रॉड्रिगस बचपे, फिलोमिना फर्नांडीस उद्यावर, सिस्टर मार्गरेट फातिमा कॉन्वेंट आसाम, सिसिलिया ब्रगांजा वकोला, मोनिका डिसोजा वकोला. तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता क्वीन सिया मार्टीस 6व्या वर्साचो जल्मा दिवस. तशेंच जॅनेट डिसोजा मुदरांगाडी आमच्या सर भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय पटयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आज आमी तांचेर मागता. सांगातच वार्षिक दिसा पासत काजाराच्या आज धन्य देवाक अर्गां दितात. कुटुंबा जिविता पासत हिलरी कोरिया आनी ताचे कुटुंब 4 वर्सांच्या जिविता पासत कुटुंबा जिविता पासत अर्गां दितात. 20 वर्सांच्या कुटुंबा जिविता पासत आज अर्गां दिता एल्विशा डिसोजा, एलियास आनी संध्या डिसोजा हांच्या काजारी जिविता पासत. तशेंच आज 2.5 वर्सांचो काजारी दीस संभ्रमता हेराल्ड आनी जेसिंता डिसोजा किन्निगोळी. तशेंच 11 वर्सांचो काजारी दीस आज संभ्रमतात गिलबर्ट आनी आयडा सुवारीस वालेन्शिया. आमच्या भाव भयणीकी आयच्या दिसाचे शुभाशय पटयतना तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. सबारडेंगसर आमकां अर्गां दिवंक सांगला. कुटुंबा जिवितांत देवान उथुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आज प्रत्येक सण अर्गां दिता. थाने तावन ऑलिव्ह स्टॅनी रॉड्रिगस, केम्बानू तावन अनिल लुईस, दुबय तावन बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता. नॅन्सी टेलिस, 12व्या क्लासीची परिक्षांत बरे अंक मेळ्ळ्या पासत बचपेता अर्गां दिता. जॉशुआ रॉड्रिगस अर्गां पटयता मुडबोळे तावन पुष्पा आविल डिसोजा. देवान केल्ल्या बरेपणा पपोजत अर्गां दिता
टॅग्नी फेर्नांडीस तशेंच आडोल्फ डिमेल्लो आनी रुडॉल्फ डिमेल्लो. बेल्जियम थावनू देवाक अर्गां दिता रोशन सुनीता लोबो आनी कुटुंब तशेंच हेराल्ड डिसोजा मुदरंगाडी. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सरबरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसा ते सवासात आमच्यो गरजो आसा ते सोम्या मुखार ह्या वेळी दवरया. सभारांनी आमकां मागूंक सांगलां, मागणी आमी बसयलेली आसात तांचो ह्या वेळी आमी उडास करया. आज प्रत्येक जण आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. मार्गरेट हाणें ताच्या आवयच्या बरोबर लायके पसोत शांती समाधाना पसोत ते मागणे सारता. तशेंच मागूंक सांगलां एलिटा आनी आलन भुरग्याच्या आदना पसोत मुंबय थावन मागणे सारतात. तशेंच विक्टोरिया डिसोजान अनास्टेशिया डिसोजा त्या सवा पसोत मागूंक सांगलां. कृपा डिसोजा बरोबर लायके पसोत सेल्फ कॉन्फिडन्स आनी शांती समाधाना पसोत मागणे सारता. सर कुटुंबांत जाल्यार बरेपणाक अर्गां दिवन कुटुंबांत सवा पसोत मागूंक सांगलां. ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या जावचे पसोत मागूंक सांगलां. ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा. तशेंच परिक्षेंत यशस्वी मेळच्या पसोत बरे फलितांशा पसोत मागूंक सांगलां. शाइना आग्नेल डायस बऱ्या भलायकी पसोत कोमातावनू मागणे सारता. डोनाल्ड डिसोजा ब्रेन स्ट्रोक तावन ताणें भायर वचचे पसोत डायना माथायस त्या पसोत मागणे सारता. हांचे सगळे आमकांय कोणें मागूंक सांगलां. मागणी आमी बसयला तांची सत सावां सोम्या मुखार दवरया. आमच्या मदीं कोण पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, भबरतांत दंडोळून आसात, तांकां हर एकल्यांक सोम्या समोर आमी दवरया. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक पसोत आमी मागया. आज प्रत्येक जावन उडास करता मागता देवादीन आलेक्स डिसोजा पेर्नाल, देवादीन लुईस आल्फोन्सो बॉम्बे, देवादीन फ्रांसीस क्वार्टर्स अंधेरी मुंबय. कुटुंबांत अंतरलेल्या फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरल्या पसोत आज मागणी सारता. ताणें तावनू ऑलिव्ह स्टॅनी रॉड्रिगस मागता आमी देवादीन फ्रांसीस आनी मेरी फेर्नांडीस थाने, देवादीन फिलोमिना आनी रायमंड रॉड्रिगस थाने, देवादीन पेड्सी कार्डोजा कुर्ला मुंबय, देवादीन सेबॅस्टिन आनी सेवरीन रस्किन्ना बेंगलुरू. कुटुंबांत अंतरल्या पसोत मागूंक सांगलेलें आसा. जॉन आनी मारिटा मोंतेरो. मागता आमी देवादीन कोसेस तावरो बचपे, देवादीन जॅक्सन रेगो बचपे, देवादीन हिलारी आनी फ्लोरिन रॉड्रिगस संदेरी, देवादीन थॉमस तावरो आनी रिटा तावरो मुलुंडू, देवादीन अलेक्झांडर स्टीवन तावरो अंधेरी, देवादीन झिटा रॉड्रिगस मिरा रोडू. कुटुंबांत अंतरलेल्या पसोत वसई तावन मागणे सारता. मायकल अल्मेडा. तशेंच मागणे सारता मायकल अल्मेडा पगारी फॅमिली पसोत. आज मागूंक सांगलेलें आसा. ट्रेसी डिसिल्वान देवादीन आयवी रिचर्ड डिसिल्वा पसोत. तशेंच आमी आज मागता वास फॅमिली पसोत मागणे सारता. जेसन आनी वेनिसा कास्टेलिनो, फेर्नांडीस आनी पिंटो आनी कास्टेलिनो कुटुंबा पसोती मागणे सारलें आसा. जेसन आनी वेनिसा कास्टेलिनो. मागता आमी देवादीन लिगोरी डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पसोत मागणे सारता. ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा, देवादीन आलेक्स लोबो मुदरंगाडी, देवादीन विन्सेंट मार्ता. पुलगत्यात्म्या बसोत मागूंक सांगला. सिल्विया डी कॉस्टा कुवेट. 4थ्या वर्सा उडास करून आज मागता हांव देवादीन कार्नेल डिसिल्वा निटोडी. तशेंच मागता आमी देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकून दी. समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. सरल्या सुमेश भवार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दी. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया.
56. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या ओढमून सुपतारा, बलिदान म्हणून घे देण्या दातारा, उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिणिताचेर बंदूक आमी जमल्या, प्रेरीत जावन तुझे तांव शिक्षाक अग्निकली साव, मागतां तुझे बेसाव, प्रेरीत जावन तुझे तांव शिक्षाक अग्निकली साव, मागतां तुझे बेसाव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या भवनो भगिनो, हेब्रेवां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 16व्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता, गरजे आखाताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार लाभचे पासत आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरूंक आमकां देवाचें उतर उलो दिता. आज हे पवित्र बलिदान भेटयता आसतना त्या कृपे सिंहासन पवित्र उखरिस्त म्हूण वळखून घेवन सोम्या थंय आमकां संपूर्ण जिवीत आसा म्हळें सत समजोन आमकां सोम्या मुखार दवरया. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची म्हणून पेद्रून जशें सोम्याक सांगलें त्याच रितीन आमी आमच्या काळजांत तावन सोम्याक सांगया, सोम्या तुजे विने म्हाका जीव ना, म्हाका जिवीत ना, तुजो म्हज्या जिविताचें सर्वस्व जावन आसाय, हांव तुजो जावन जियोंक आशेता म्हणून आमच्या काळजाच्या यात्रेक सोम्याक समोर आमी दवरया. सोम्या तावन वळची ती कृपेची जर आमी भरपूर रितीन स्विकार करूं. सोम्याचो आदार मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगयो सदां सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजेर विश्वास दवरतल्या आमकां पवित्र स्नानाच्या जरीन तुवें उवी केल्याय. सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विश्वासेपणान आमी सांबाळूंक तुनसू आमकां तुज्या भुरग्यांक मायपासान राख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार अख्ख्या जुद्यांत, गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली आनी देवाच्या बिरांतीन ते बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेतली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून बाबार्थ्यांची भेट करनासता लिड्डा शहरांत वस्ती करनासलेल्या देवाच्या भक्तां सरशीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरेगर 8 वर्सां मांद्रेक लागलोलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतरुण सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवास्यांनी ताका पळयतच ते समेस्त सम्यातय परतले. जोपा शारांत तबिता नांवाची एक बावर्तीन आसली. तिचें नांव दोरकास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हण अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. त्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मरून गेली. तिजें मडो न्हाणोवन माळयेच्या कुडांत दवरलेलें. लिड्डांतावन जोपाक चड पयस नातलें. जोपांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून दया करून ताच्या तितले बेगीन आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठाउटी आयलो. तो थंय येवन पावतच तांणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालून दोरकासाक ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले धगले आनी शेले ताका दाखोवन वेळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडलीं आनी दिंबेर पडोवन मागलें. उपरांत त्या मोड्याशी घुंवन म्हणालो, तबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें बावर्त्यांक आनी विधवींक आपयलें आनी ती जिवंत जाल्लीं तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोपांत आनी गाजली आनी जायते जाण सम्याक सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सुरेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटीन दिवं सुरेस्पराक. ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक चडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सुरेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. श्लोक. सुरेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्या आंगोण्या हांव पळयतलों. सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सुरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. सुरेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सुरेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुज्या साकरणेचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्घा बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक गायतलो. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. Alleluia, 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 alleluia. सुरेस्पराक जयचे. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जिवीत. सस्नीक जिवीत दिता तीं उतरां आसात तुजे लागीं. सर्वेस्पराक जयचे. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सजवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
कफरनवाच्या सिनोगोगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या सिसा मदले 6 जण जेजूचे उतर आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें, तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हणून जेजू समजालो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडोळ्ळो वे? तर मनशा पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मानिनांत आसले. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें, बापान तें देणें दिल्ले करीस कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 6 जण तासो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? शिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोमया, आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. तुनसू देवाचो भगेवंत म्हूण आमी सत मानलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुजे उतरा वरवीं बगसूं पातकां आमची वाडो तमसो. क्रिस्तथई मोगाच्या भावानो भयणीनो, लुईस एव्हली नांवाचो एक बरयणार पवित्र युकरिस्ता विशयांत अशें म्हणटा, You do not go to the Eucharist to serve God. You go to learn how God breaks bread so that you can go and do it the same way, because God is known in the breaking of the bread. आमी पवित्र युकरिस्ताक देवाची सेवा करूंक येना, पूण देव आमकां जशें उगडापें करता तें वळखून घेवन आमच्या जिवितांत आमी आमकांच मोडूंक आमी फुडें सरता म्हणून बरयणार सांगता. पेद्रू हें सत वळखून घेवन ताचें मिसांव ताणें मुंदासून व्हेलें. जें कितें जेजून केल्लें ताच्या परगर्जिने वेळार तेंच पेद्रूय करता. पवित्र सभेचो वडील जावन तें सोम्याचें काम तो मुंदासून व्हरता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें ह्या विशयांत तो सोम्याच्या जिवंतपणाची ती बरी खबर परगट करता आसतना थंयसर आशिल्ल्या वितराच्या पिडेशिरेंत आशिल्ल्यांक गूण करता, मात्र न्ही मेल्लेल्याकी जिवंत उठयता. जेजूचें काम मुंदसून वेता पवित्र सभे मुखांतर, कित्याक जेजू तें सासनीक जिविताची उतरां स्विकार केल्लो पेद्रू संपूर्ण तरान सोम्याच्या मिसावान भागीदार जाता. पवित्र युकरिस्त आमकां तेंच आपोवणें दिता. सोम्याच्या त्या जेवणांत आमी भागीदार जाता आसतना सोम्यात हांव जिविताची उतरां आमी जोडुल्लीं तेंच जिवीत दिवचें काम सोम्याचें मुंदसून व्हरच्याक आमी ताची हातेरां जाता. ती बळ ती कृपा सोमी आमकां फोव करता पवित्र युकरिस्ता मुखांतर. तर आज ह्या पवित्र बलिदानां आमी भेटयता आसतना सोम्या लागीं आमी तीच कृपा मागया. सोम्या, जशें तुवें ह्या संवसारांत बरेंपण करून तुकाच तुवें मोडलोय, आमी आमकांच मोडून तुवें तें केल्लें बरेंपण ह्या संवसारांत मुंदसून व्हरूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हणून आमी सोम्या लागीं आज मागया. C51. ओपन गे बापा उंडो गोवांसो वाय दाका फळांसो फळांचे
आमच्या वावरासो गुतामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोठ काळजांसो सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांसो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो ओपन गे बापा उंडो गोवांसो वायंदाका फळांसो फळ आमच्या वावरासो गुतामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या तेसावानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवे दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयेळायेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तसो आमचो शाराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी घेता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात.
Favartaso gut pergetuya. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो सौदव आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखावळ पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पारबोरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंद जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानत रेगतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत थेर रावोंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेपयता. आमचे ते जत्ते आनी कास्तारी नासा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मोठीक भलायकी आसा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. D37
उतर तुझे सुमिया मनाव स्वाडायता सांगात तुझो सुमिया दैरान म्हाका भरता उतर तुझे सुमिया मना उसवाडायता उतरांती गाजय मना उसवाडाय गोपान तुझ्या वागय तये सोमिया ऐक म्हजो ताळो दीस दांकाल तो म्हाका दैवीक आधार तुजो तर ये सोमिया ऐक म्हजो ताळो दीस दांकाल तो म्हाका दैवीक आधार तुजो दैवीक आधार तुजो प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F14. सोम्या मी वेतां की तुजी गातां उपकारांक सो तुज्या अर्गा दितां. वाटेन तुजे चलोंक मोगान तुज्या रावोंक संदेश तुजो काजोंक आधार मागता. उतर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुजो करता. उतरान करनेन बरे जिणयेन बापाक महिमा दिता. उतर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुजो करता. उतरान करनेन बरे जिणयेन बापाक महिमा दिता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाच्या कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.